गोवा पुलिस डिपार्टमेंटाच्या खात्याच्या वतीन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर आणि त्याचबरोबर अप्रॉक्सिमेटली 46 न्यू महिंद्रा बोलेरो द न्यू P10 व्हेकल्स फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट. सगळ्यात पयली हांव नवीन PSI जे वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले तांकां जेंका अपॉइंटमेंट लेटर्स दिल्या तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान हो ट्रान्सपरंट प्रोसेस सुरवात जालो आणि पयल्या बॅचींतले PSI ऑलरेडी ट्रेनिंगेक गेल्या. वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले जेणे करून आमी एक्सपर्टायट करून इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनचे दे गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी द जनरल कॅटेगरी पीपल अँड रेस्ट ऑल द अदर पीपल्स ऑल्सो गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू रिक्रूट इन द PSI. हांव मनापासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. ते सगळे जाण डिजर्व आशिल्ले की ते आज फक्त आमी प्रोसेस हो आनीक फास्ट केलो, एक्सपर्टायट केलो आनी जेणे करून तांकां जाता तितके बेगीन ह्यो अपॉइंटमेंट मेळपाक शकल्यो. आमी जाता तितके PSI आनी रिक्रुटमेंट भरती करपा खातीर जो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस स्ट्रीमलायन करपाचो आशिल्लो तितको एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस स्ट्रीमलायन करून तांकां आज ऑफर लेटर्स जी आसा पळय इश्यू केल्या. हांव तांकां बेस्ट विशीस दिता आसतना तांच्यांनी सातत्यान एक याद दवरची की आमी ह्या स्टेटींतल्या लोकांच्या सर्विसी खातीर आमकां अपॉइंट केल्या आनी ताकाच लागून तांच्यांनी फुल्ली डेडिकेटिवली स्टेटीची सर्वीस दिवपा खातीर सातत्यान काम करचें ह्योच तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटात जायते फावटी वेरियस टायप्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डेव्हलप करता आसतना इन्क्लुडींग तांकां व्हेकल दिवपा खातीर म्हज्या होम डिपार्टमेंटांतल्यान कसल्याच पद्दतीची काटकसर न करता वेळच्या वेळी टायम टू टायम तांकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दिल्ले आसा. मागीर ते आयदर IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी, व्हेकल्स आसूनी किंवा बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन्स आसूनी. हेडक्वॉर्टर्सची बिल्डींग थोड्याच दिसाच्या पयलीं आमी ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातला. टायम टू टायम तांकां लागपी आमी IT इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे सायबर क्रायम पासून ते सायबर सेक्युरिटी हाज्या पर्यंत तांकां दीत आसा आनी आज एट अ टायम 46 न्यू व्हेकल्स ह्यो दिता आसतना म्हणजे आमी जाका म्हणटा की स्वच्छ गोंय दवरता आसतना सुरक्षीत गोंय आसचें हाज्या खातीरूय बी पुलीस डिपार्टमेंट काम करता आनी ताज्या खातीर तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात हायवे पेट्रोलिंग पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेरियस पुलीस स्टेशनचेर ज्यो SPCR व्हेकल्स म्हणून ते यूज करताले त्या खातीर ट्राफीक पुलीस आसतले, हायवे पेट्रोलिंग आसतले, डिस्ट्रिक्ट पुलीस स्टेशन आसतले, SPCR पळय आसतले हाज्या खातीर ह्यो न्यू व्हेकल्स तांकां आमी दिल्ल्यो आसा. म्हाका खासा करून सांगपा खातीर खूब खोस भोगता जो आमी पुलिसींग टायम रिड्यूस करून 9 मिनटाचेर हाडला ताच्या खातीर आजुनूय तो रिड्यूस करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे एट एनी गिवन कॉल आमचे पुलीस 9 मिनटाच्या बरोबर त्या इन्सिडंटाचेर पावता आनी ताकाच लागून हांव तांचेय बी आनीकूय खूब खूब अभिनंदन करता. हांव सातत्यान पळयता की गोंयांतले जशे गोंयकार हो संयमी आसा त्याच बरोबर आमचे पुलिसूय बी थोडेशे संयमी आहा. लोकांक पळयता आसतना एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयतात. लोकांक थोडेशे म्हणजे कारण गोंय हें ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टांत आसा खातीर प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. बट कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफोर्थ पुलिसांक जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेश करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता आनी आय एम गिवींग फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन दॅट. हें सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा इट इज युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पीपल. आनी जर लोक अशी डेअरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपले पुलिसींग दाखोवपाची गरज आसा आनी ते पुलिसींग दाखोवपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ते पुलिसांनी दाखोवचेंय पडटलें आतां. दुसरो गजाल हांव सातत्यान पळयता. हांव आत्तां येता आसतना जो इन्सिडंट म्हणजे मातसो म्हाज्या गाडयेच्या थोडोसो पयलीं जालो. हांव कित्याक सांगता एक्सिडंट कशें जाता आनी कितें जाता तें पळयात. एक रुटीन चली जे रुटीन रस्त्या वयल्यान येता तेणी आपली स्पीड वाडयली आसतली आनी आमोणेच्या पुलाचेर जस्ट म्हणजे मातशी गाडी म्हणजे रुटीन रोड मातशी स्पीड चड आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पुला कडेन वता आसतना थोडोसो जर्क जाता गाडी
सेम थिंग गाडी जग जाली आणि चली पुलार पडले. नशीब बरें की फुडल्यान गाडी येवंक ना. जर फुडल्यान गाडी आयली जाल्यार ताच्या गाडये पोंदा ते पडूंक शकताले. म्हणजे 2 मिनटां पयलीं म्हणजे म्हाज्या गाडयेच्या पयलीं 3 गाडयो आशिल्ल्यो आनी ताच्या पयलीं हो एक्सिडंट जाला. त्या खातीर चलयांनी आसूं किंवा चल्यांनी आसूं थोडोसो स्पीड कंट्रोल आनी दुसरो हातांत आसलेलो मोबायल हो सकयल दवरचो. गाडी चलयतना मोबायल वापरचो न्ही. म्हाका दिसता 90% एक्सिडंट हे बिकॉज ऑफ मोबायल जातात. कारण एका हातीन मोबायल दुसऱ्या हातीन एकूच टू व्हिलराची रेस ओके ही आसता आनी ती कितली वाडटा ही आपल्याक कळना. बेगीन वचपाच्या नादात आनी मोबायलाचेर उलयता त्याच्या नादात बरीच स्पीड मारीत आसता. कारण आज एखाद्या त्या चलयेचो म्हणजे फुडल्यान गाडी येवंक ना म्हणून ताका मेजर कांय जावंक शकूंक ना. आमीच आमच्या गाडयेंतल्यान ताका PSCन व्हेलें मागीर म्हणजे तिके आमच्या जस्ट हांव थंय आशिल्लो. पण हांव समेस्त गोंयकारांक सांगता रस्ते सुळसुळीत जाल्या म्हणून बेश्ट्यो स्पिडी वाडोव नाकात आनी स्पिडी वाडयले जर आसत जाल्यार आमचो जीव आमी धोक्यात घालता. वेळच्या पडल्यार सगळी कडेन सिग्नल स्पीड ब्रेकर सगळे आसा ते फॉलो करपाची गरज आसा. सगळी कडेन म्हणजे AI कॅमेरा आनी पुलीस उबे आसचे ना. आमी जे हे सगळे करता हे तुमच्या सेफ्टी खातीर आसा. आमी खंयसरूच आमकां लोकांक त्रास करपाचो ना. कारण लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसा. म्हणून म्हाका दिसता आमी रुल्स फॉलो करप आनी ट्राफीक रुल्स फॉलो करप हे तर 100% गरजेचे आसा. जे एक्सिडंट जाता ते 100% ट्राफीक रूल फॉलो करिना म्हणून जाता. आनी ताका लागून आयच्या ह्या दिसा हांव म्हणजे जेन्ना सेफर गोवा क्लिनर गोवा सेफर गोवा ह्या 2 गजालीचेर जेन्ना उलयता ती सेफर गोवा खातीर ऑलमोस्ट आयच्यो ज्यो 46 महिंद्रा व्हेकल ह्यो आयच्याच म्हणजे वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हाजेर आसतल्यो. हांव सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी म्हज्या सगळ्या स्टाफाक हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. वन्स अगेन आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द PSI यू हॅव गॉट द ऑफर लेटर्स इतकेंच सांगता. आनी फाल्यांच्या म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या तयारीत हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेत सगळ्यांनी सहभागी जावचे. आमी पळयता की आमच्या खातीर आमकां तिरंगा हो प्रायड आसा आनी त्या खातीर तो प्रत्येकान आपल्या घराचेर मोठ्या अभिमानान तिरंगा लावचो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.